बाबा, आयज रात्री हांव तुमच्या उतराचे आभारी आनी आमी सोत मानतात की लोकांच्या जिविताचेर ताचो व्हड परिणाम पडटलो म्हूण. आनी आमी जाणो देंवचार चावतलो कित्याक ताका जाय आमी सगळीं चुचांबोल जाल्लीं, चिंतेस्त आनी आशोन आनी वायट तरेन वागोंक. पूण आमी तुजे उपकारी दोनया. जे कितें तुजें आमचे पासत दवरा तें दुस्माना लागीं आसा तें परस व्हड. आमेन. बरें तर तुमी जायतीं जाणां काल रात्री हांगा आसलीं आनी तें बरें, कित्याक ना तर मातशें आगोट जाता सोजमोनी मेळपाक थोडी सेशन जाल्या उपरांत. पूण फकत तुमकां परत उगडास करूंक दिता की आमी शिकयतात एक मोलाचें ग्रांथ इसायास हाचे एफेसकारांच्या चिंतिल्लें 1:17-19 जंय पावलून मागलें की इगोर्जेक आसोंक प्रकाशवणी आनी बुद्धी देवा विशीं तो कोण तो की तांकां जाणवाय मेळटली देवाची आनी तांकां प्रकाशवाणी आनी बुद्धी मेळोवंक ताच्या आशोन आसलेल्या आपोवणेची ही बरी वस्त. क्रिस्तान तांकां आपोवणें दिलें, हें बरें जिवीत तांकां ताचें आपोवलें जिवंक आनी ती सजमोन घेवंक दायज 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 जावन आसा एक वस्त जी तुका दिल्या, कितें जें आनी कोणें जोडून घेतलां आनी तुका एक देंगी कशी दिल्या. आनी पावलून म्हणल्यार हांव मागता तुमकां प्रकाशवणी मेळोंक क्रिस्ता वरवीं तुमकां कसलें दायज फावो जालां तें. आनी मागीर ताणें वर्स 19 आनीक मागणें केलें की तांणी जाणो जावंक शक्ती जी ताचे सवे आसा ती तांकां आनी ताचे भितर क्रिस्ता वरवीं आसा पळय ती. तर एक वस्त जायत्या बऱ्या वस्तू मदलें एक वस्त जे भाग आमच्या हेदेरपणाचो ती शांती. तुमकां सत तें सांगता हांवें निश्चय केला की शांती विनी जिवीत जिवन फायदो ना म्हूण. हांव खुशी साल्वार जाली, पूण हांव तुका सत सांगता जर दोन दिसा हांगा येत तेन्ना हांव निराशी जावंक चिंतेस्त आनी उचाबोल आनी रागिश्ट अदीक बरें हांवें वेगी देवाचो सांगात जोडल्यार. हांवें म्हज्या जिविताची खुबूच वर्सां निराशी जावन सारली. हांवें म्हज्या जिविताची खुबूच वर्सां एक निराशी क्रिस्तांव कशी सारली, कारण हांव नकलो आसली ती शांती कशी प्राप्त करची ती जें म्हजें आसलें क्रिस्तांव वरवीं. म्हजें तुका आयज सांगो येता की तुका केदांच गरज ना शांती खातीर मागणें करूंक. तुजे लागीं आदींच आसलेल्या वस्तूंक मागणें करिनाका आनी सुरू कर देवा लागीं मागूंक प्रकाशवणी तुजें कितें आसा तें ताचें थाय आनी तुका शिकोवंक उमेदीन कसो चलोंक जाय तें आनी उमेदीन रावोंक. तो तुज्या उमेदीन आसा तें दर दिसाचें जिवीत सारूंक तुका गरजेक पडटलें. तुमी कितलीं जाणां सत मानतात की क्रिस्तांव जालेल्यान देव तुजे भितर आसा? तूं तें सत मानताय? बरें. हांगा एक बुद्धीचो एक नमुनो. जो देव तुजे भितर आसा तो सगळें ताचे भितर आसा तें तुजेन आसा. ताचे लागीं आसा तितलें तुजे लागीं आसा. तें तुका दिलां एक देंगी कशी आनी तुका तें उजार करूंक ताणें तुका दिलां. तो शांतीचो कुणवोर, तो पातशाय स्वताचो, तो जेरूल आनंद भरीत आसा. देवाच्या राज्यांत वस्तू ना, तातूंत सोंत शांती आनी आनंद आसा पवित्र आत्म्यान. सोत शांती आनी आनंद पवित्र आत्म्यान. म्हाका दिसना तुका शांती मेळत तुका थावें जाय सोर क्रिस्ता वरवीं तूं कोण तो आनी म्हाका दिसना आनंद मेळत म्हूण शांती ना. सो रोमकारांक 14:17 अशें म्हणटा राजवटकीन सोत शांती आनी आनंदाची. म्हणटच आयज राती हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोदतां मातशें आनीक बारीकसायेन कितलें म्हत्वाचें तें तुजें भितर शांती सांबाळूंक. कितलोसो लोक आपल्या भितरूच एक खेरीत झूज घेवन बसल्यात आनी तुजा न्हय तुज्यान ताचेर हांसो घालून इगोचे वरो येता आनी तुज्यान तें पितारूंक जाता. पूण तशें करून काळजार भितर कितें चलता ताची खबर आसना. आनी हांव तुमकां सांगता कितलें बरें तुज्या जिविताच्या दर दिसा तुका आनंद भरीत जावंक मेळत तर. इसायास 54:17 पळोवया. हो ग्रांथ बरो तुमी सगळोच जाणो. तुजे आड घडलेल्या कसल्याय हाताराक केदींच येस मेळचो ना. तुजेर आरोप करूंक नितीशालेन कोणूय जर आपलो तालो उबारलो तूं ताका आवगो कोत्तलो. पुरायण बायबल ग्रीक भाशेन अशें म्हणटा ही शांती सोत सुरक्षा आनी जैत दुस्माना वयर देवाच्या चाकरणेचें दायज. तर एक भाग तुज्या हिदेरपणाचो आसा शांती. सोत म्हणजे देवाचे थाय सोतान रावप. सुरक्षा
तुका आशा सोडपाची गरज ना. तूं सुरक्षीत राव आनी जाणो जाव तूं क्रिस्ता सवय कोंतो, बोलिश्ट आनी मजबूत आनी भिरांत नासतना. आनी जोय सगल्या वाटेन दुस्मना वयर देवान तें आमकां हेदेरपण दिलां. आतां इजायास 9 आमी हो ग्रंथ वयर घालतल्या. आमकां हे सगळे वयर घालूंक नाका, पूण म्हाका जाय तुवें पळोवंक. इजायास 9:6-7. कित्याक जल्मलो आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा. आतां म्हाका दिसना आमी सरकारा बाबतींत उलयता तशें हांगा उलयता म्हूण. म्हाका दिसता हो सरकार आमच्या जिविताचो. तर सरकार आमच्या जिविताचो हाच्या खांदार आसतलो आनी ताका नांवान वळखतली अजाप फोन बुद्ध दिनार, पदवीदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो खूनवोर. ताची जाजवटकी सगल्याक पावतली आनी ताची शांतीक मीत आसची ना. आतां हांगा मातशें रावात. जेन्ना पासून ताचो सरकार आमच्या जिवितान रात चलयता तेन्ना पासून तुका शांती मेळटली. सो देवाक फकत मेवो तुज्या जिवितान तुज्या चिंतनाचेर, भावनाचेर आपले राज थोडो वेळ चलूंक, जाल्यार तुकाय अनुभव मेळटलो थोडो भोव शांतीचो आयऱ्यान पयऱ्यान. पूण जितलो तूं तुजे राज सोडूंक दिता तितलो तूं देवा थंय कोबलातीन रावता. जितलो तूं चिंता तो तसो चिंता, वागता तो तसो वागता, आवडयता तो तसो आवडयता, तितलो आनीकय तुका शांती मेळटली. आतां गरज म्हाका हांगा मातसो रावंक आनी विचारूंक, तुज्या जिवितान तुका शांती जाय? तुका ती चड गरजेची थोड्यो वस्तू बदलूंक, जर आयज रात्री म्हज्या उलोवपान तुका थावाय जाला की थोड्यो वस्तू आतां बदलूंक जाय, कित्याक म्हज्यान तुका तें सांगून येचो शांती तुजी, तूं देवाची देणगी, पूण गरज तुवें तिची पाट धरूंक आनी शिकोवंक जाय कशी तोलून घेवंक. आनी जेन्ना हांवें शिकले निर्णय घेवंक म्हाका पुरो जालें, हांव कितेंय करूंक जाय कोत्तेली गमोवंक म्हजी शांती. कोण चोरता ती कारण चोयतान शांतीचो चोर. आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता तो जाणो तुजो खंयचो बूट हांव दामूंक जाय तो जाणो आमकां जावन एकल्यान कितें उचांबोल करता तें. आनी जायते तरेन सांगोंक दूख भोगता तो आमी आमकां वखतात ते परस बरो वखता. पूण तुज्या शिकोवंक जाता कसलोय त्यो वस्तू ज्यो आमची शांती चोदतात आनी तुज्यान तुज्या जिवितान बदलप करूं येता. आनी त्या वस्तूंक तुजे वयर रास चलोवंक आनीक दिवं नाका. आनी हांव सोत मानता तुंय थोड्यो वस्तू पळयतल्यात. दर एक जाण आनी घडयेक वेगळ्यो वस्तू वेगळ्या मनशांक, पूण आयज रात्री हाचेर भायर वेच्या आदी तुमी वेगळ्यो पळयतल्यात. सोंपें, हांव काडून भायर मारतली, हाचे वयर हांव मागीर उदयतली. पूण तूं जाणय तुका आनी कितलीच शांती मेळपाची जर तूं फकत तुमचेंच पळयतलें जाल्यार. दुसऱ्याच्या वस्तूंनी मेंतेर जाय नाका. म्हणजे हो देवा, तुम्ही दुसऱ्याच्या वस्तूंनी मेंतेर जावंक तूच बीत करती आनी तुजो खूब जिवान गोंडोल आसा. सगळ्यांनूच म्हाका मिसोल जावंक जाय आसलें. दुसऱ्यांक तांणी ताचें जिवीत कशें चलोवचें तें सांगोंक हांव खोशी आसली आनी मागीर शांती दिपयत जाली. बरें खरेंच तोच बीत करी, कित्याक म्हजें मन आसलें मिसोल जावंक. तर आतां हांव खरेंच तोच बीत करची पडली. म्हाकाच म्हणटा चॉयस तें तुका पडोंक ना. आतां तसल्या गोंडोलाची म्हजे लागीं खूब अनुभव आसात जी हांव शिकल्या खरेंच म्हजें जिवीत पळोवन. कसल्यो वस्तू हांवें बदलूंक गरज सर म्हाका शांतीचो आनंद जाय तर. पूण पळय, अदीक बरें म्हाका शांती मेवल्यार आनी न्हय तुज्या कामान मेंतेर जावंक. तें करूंक फायदो ना. हांवें तें अनुभवलां. परत त्या पर्वता भोंवतणी वचोंक नाका. कोण पूण आमेन म्हणटलो. तर आतां एफेसकारांक 2:14 म्हाका जाय तुमी तें पळोवंक, कित्याक हें म्हाका आशिर्वाद दिता. खरेंच तो आमचो शांती, कित्याक जुडेवांची आनी विदेशांची एकूच प्रजा ताणें केल्या. आपल्याच खुसार मारलोल्या कुडीन तांकां दोशी करतेलीन वोनोत ताणें मोडली. म्हाका तें आवडटा. लोकां मदें किजिलां आसात ती कशी मिटोवपाची. आमकां थावें जाला की तो म्हूण आमची शांती आनी ताणें लोकां मदें आसलेली जायतींच वोनोत मोडून उडयलेली. आज स्वता कोण ती जाणो जावन शांतीन आसो येता दुसऱ्या विशीं तुलना करचे बदले, कित्याक ती बारीक सायन पळयत जाल्यार
तातूंत खरेंच कसलीच अंतर आसलेली दिसना. कित्याक आमची किंमत आनी मोल आनी क्रिस्त आसोवे कोण ती न्हय आनी कित्याचेर न्हय आमच्या शिकोवपाचेर वो नेनारपणाचो जो तुका म्हत्वपण दिता. तुज्या कातीच्या रंगा विशीं ताचें कांयच ना. वो तुज्यान गायन करूं येता, वो प्रवचन करूं येता, तूं कशें न्हेसोंक जाय तें जाणो हें सगळें नपयत जाता. सगल्यो वस्तू ज्यो आमचे मोदें वण्टी उब्यो कोत्तात आनी एकामेका सवे विरोध कोत्तात त्यो सगळ्यो मोडून उडयल्यात जेजून आनी तो आमकां शांती दिता. तुमी जाणो ताची मुनी कितें ती म्हज्यान कोणाय बरोबर जी येता. कित्याक हांव जाणो म्हजी किंमत आनी मोल क्रिस्तान आसा आनी ताच्यान किंमत आनी मोल क्रिस्तान आसा आनी ताचे बरोबर म्हजी तुलना करपाची गरज ना. म्हाका ताचे परस बरें जावंक तोचबीत करूंक नाका. ताचे की म्हाका पडोंक ना. गरज ना आमी आमचे विशीं निड्डुकाय वा जलोंक गरज ना. ताचे लागीं आमचे परस ओगले आसा म्हूण वो कितें आमचे लागीं ना तें तांचे लागीं आसा. घडयेक तूं एक आंकवार बायल आनी तूं 20 पावटी देडी जाल्या आनी तूं खरेंच आतां सापूच वाजेला देडी जावन आनी आतां तुजी खोट इश्ट काजार जाता आनी तूं आजुनूय काजार जावं ना आनी सोत हें तुका नोसाय जाल्या आनी तूं निड्डुकायन भरला आनी तुका कांयच सजमो ना. घडयेक तुका एक नोकरी जाय आनी तुवें पयला हेर लोकांक नोकरी मेवलेल्यो आनी तूं एकूय नोकरी ना. आमकां कितें जाय तें आनीक कोणा लागीं आसल्यार ताची नोसाय करूंक सोंपें ती वस्त आमकां मेवना जावन. पूण आनीक मुखार आमकां तें करूंक नाका कित्याक देवान आमकां दर एकाक एक खेरीत येवजण दवरल्या. देवान तुज्या पासत येवजण केल्या, देवान म्हजे पासत येवजण केल्या. देवान तुका एक वेल आसा, ताणें म्हाकाय एक वेल दवरला. ताणें तुका एक रस्तो दवरला, ताणें म्हाका रस्तो दवरला आनी हांवें फकत इतलेंच करूंक जाय म्हजी शांती दवरूंक. फकत म्हणूंक हांव तुजे पासत खुशाल आसा आनी जर म्हज्यान म्हणून येजो काल जाणतान म्हज्यान तें भावार्थान म्हणून येता आनी अपेक्षा दवरता म्हजी भावना ती आपणायतेली म्हूण हांव तुजे खातीर उमेदीन आसा. देवाचेर विस्वास दवरता करूंक म्हज्या जिवितांत तो म्हजे खातीर कितें करूंक सोदता ताचे भाशेन ताच्या वेळार निड्डुकायेक तुका जिवो खावंक दिनाका. दुसऱ्यांचेर आशिर्वाद आसा तांचे खातीर खुशाल जाव. एक वाट देव आमचे गिन्यान तपासता हें म्हज्यान भास दिवं येता की तो तुज्या मुखार कोणाक धाडटलो जाचे कडेन तुका जाय तें आसा आनी तुका दिसतलें की तूं त्या मनशाक फावो नात म्हूण आनी तें आतां दुसऱ्या पावंड्यार पावता अशें न्हय. तें खरेंच जावंक लागता आनी म्हज्यान तुका आयज इतलेंच सांगूं येता की निड्डुकाय वायट आनी आशा वायट आनी तूं लोकां विशीं खुशाल जायना तर जांकां तुका जाय तें आसा आनी देवाचेर विस्वास दवर तुजो वेल येतोस तुका तें दिवंक तुका जाय पळय तें केन्नाच मेळचें ना. आमेन. तुजे कुशी कोण आसा ताका वडोन म्हूण असलें प्रवासन बरें. फिलिपकारांक 4:6-7 कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कोलीत करात पूण तुमची मागणी दिनवासी काळजान केल्ली जावं दी आनी आमच्या गिन्यान परस व्हरती देवाची शांती तुमच्या मनान आनी काळजान जेजू क्रिस्ता सवय राखतली. मागणें कर, आर्गां दी. तुज्या जिवितांत कितें पूण आसतलें तुवें देवाक उपकार आठोवंक. एक उपकार आठयता तो मनीस शक्तिवंत मनीस सगल्याचेर आनी सगल्यांच्या जिवितांत कितें वायट आसा तें नियाळूंक बंद कर. तुजे नोकरी विशीं सगळेंच वांकडे आसा. तुमी कांय जाणां तुमचे नोकरी वायट तारकार कोत्तात आनी मागीर तुमकां तीच शिरवीस परत जाय. नोकलो तेवें कितलाक म्हटलें हांवें चिंतूंक ना पूण तशें आसा. तर आमी फकत सत मानतेली तो देव म्हूण तें थंय आयचीतूच आयलें. हें सत न्हय म्हणजे तो गोव जाची तूं तारकार करताय कोण एक सुरी तरी ताका व्हरपाची. आमेन. उपकार करून याद कर. जाणा जावन उपकार आठोवंक म्हणजे जाणो जावन राग क्रोध आनी किजिलां चलो नाका. गुणगुणावंक आनी तारकार करपाचें सगलो वेल वस्तू विशीं बंद कर. कित्याकूच आशें नाका. देवाची खोशी आमकां मेवंक शांती. बायबल म्हणटा क्रिस्ताची शांती चलो न्ही
एका अंपायरा पोरी. आतां एक अंपायर कोण? एक अंपायर सांगता कोण भितर आनी कोण भायर आसा. तर एक वस्त तुवें गरो सुरू करूंक शांतीक तुज्या जिवितांत चलो दी. एक कारण देवान आमकां शांती दिल्या ती आमच्यान सांगोंक कितें सारकें आनी कितें वांकडें तें. आनी थोडो भोव गोंडोल जांतून तुमी ह्या वेळार आसात आनी थोडो भोव गोंडोल जो म्हज्या खूब जिवितान आसलो चोर आमच्यान शांती प्राप्त केल्ली आनी ह्या वेळार गोंडोलान आसपाची न्हय. आमेन. वय आमी आयज सकाळीं हांवें सांगलेल्या पोरी आमी मूर्खपणां कोत्तात. आमी करतात त्या कुर्तुबाक ओर्तूच ना आनी उपरांत आमकां ताचें मोल फारीक करचें पडटा. आनी आतां आमकां जाय देवान तें थाऱ्यार घालूंक. बरें सुरू करुया शांतीक आमच्या जिविताचो अंपायर जावंक. आनी तूं जाणय तुज्या जिवितान शांती ना तर तें करिनाका. आनी जरी तुज्यान तें सजमोंक जायना तुका ताची सजमोनी दिवची धास्ती ना. तुज्यान फकत म्हणून तूं जाणय म्हज्यान तुका कितें तें सांगून येचो पूण बिलकूल शांती लागोना पार्टयेक वचोंक. तूं जाणय म्हज्यान नेचो कित्याक तें हांव स्वता नकलो पूण तें घेवंक म्हज्या मनान शांती ना. तूं जाणय गोडयेक तुजे लागीं दुडू आसत पूण वेल गोडयेक सारको ना. गोडयेक तुजे लागीं दुडू आसा पूण देवाक जाय आनी थोड्या म्हयन्यांनी आनी कितें वयर सोदतलें आनी त्या पासत तुका दुडू जाय पडटलें आनी तो तुका आडावंक सोदता. आनी कित्याचेरूच आमी खर्च करिना जावंक. तर गरज आमी शिकोंक शांती मेळपाक. म्हाका जाय सगळ्या बिल्डिंगांनी आमी आयज रात्री भास दिवंक. लोक जो टेलिव्हिजनार पळयता हें तुज्या आनी देवा भितर कितें जावं येता तुज्या जिवितांतले सगळ्या परस बरो आशिर्वाद जावं येता. जर तांतून शांती मेळना तें करिनाका. आमेन. आनी तांतून तुका शांती मेळता तर तें कर. तुज्या कॉन्सियन्सा वयर चलपाचें बंद कर शांतीची अपेक्षा धरून. आतां जर तुका शांती जाय तुवें तुजें मन सारक्या वस्तूचेर दवरूंक जाय. इसायास 26 म्हणटा जाचें मन म्हजें थीर आसा हांव तुका सगळें शांतीन दवरतलो. तर हें खरेंच म्हत्वाचें. तुजें मन तूं कित्यार घालताय तें. आतां एक ग्रंथ म्हत्वाचो जो आमी आयज रात्री पळयतलो तो जुआंव 14:27 तो आतां पळोवया. जुआंव 14:27 शांती तुमकां दवरता. जेजून हें म्हटलें स्वर्गार वेच्या आदी. ताच्या आनी जिनोस म्हणून येतालो पूण ताणें हें म्हटलें शांती तुमकां दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती दिना. तुमचें काळीज उंचाबोल जावंक दिनाकात. सगळीं भिरांत सोडात. तुमी उचांबोल आनी भिवकुटे जाय नाकात आनी भिरांतींत भेंकरे फोसयलेले आनी थिकान नासलोले जाय नाकात. कोणाक पुनाची सजमोली मेवली तर हें तुवें सजमोंक जाय पळय तें. तुज्या उर्बेन शांती आसा. तुका जाय आसतली तितली शांती तुजे कडेन आसा. तूं म्हणटाय बरें तर जाल्यार हांव सगळो वेळ उचांबोल कित्याक आसा. कित्याक तूं तें जावंक दिताय. तुज्या जिवितांत तूं तें घडोय हाडटाय. तूं तुज्या मना बरोबर वेताय. तूं तुज्या भावना बरोबर वेताय. तूं पवित्र आत्म्या बरी वचनाय. तुमकां एक नमुनो दिता. म्हाका आदार दिवपी मातशें वयर यात. आतां तूं अशें उबें रावंक जाय. तुमकां दिसती पडटात तशें. कोण पूण एक मिनिटाक एक कोदेल काडात. बरें. आतां एक बरीशी ल्हान ल्हान ना फकत हांगा उगडास दवरात. तुमकां पयलेंच सांगलेलें सजमोणी दिल्ली. बरें तर तूं हांगा उबो राव. आतां तूं मातसो हे वाटेन फकत हांगा उबो राव. ताचे फाटल्यान मातसो. बरें थंयसर आतां हें आसा आमी लोकां भाशेन हें दाखयता तुजी कूड आनी तूं जाणय निस्तूर जायना जावंक. पूण ही कूड मातशी मूर. सगळें जें कूड जाणो तें फकत तूं जाणय बरी न्हेसोंक नीट करूंक आनी मागीर काळजी घेवंक आनी मागीर केन्नाय सुस्ती जाता ती फकत बसोंक न्हिदोंक कांयच करूंक सोदिना. तूं जाणय हांगा आत्म्याचे सारके हाल जावं येतात. म्हणजे तुका खबर आसना तुजो आत्मो कितें कोत्तलो तो. म्हणजे एका वेळार तो रडटलो आनी व्हडल्यान हांसतलो दुसऱ्या वेळार. थोड्या वेळा उपरांत आमी सदांच कितें ना कितें करूंक चिंता. सदांच कितें ना कितें करूंक तोजवीत करता. मागीर उचांबोल जाता. निराशी जाता. आनी हांगा तुका कितलें बरें शांत देवोसपणी हें आत्वेंच दिसता. जोडी म्हटलें जेन्ना हांव ताका सांगलें कितें करूंक जाय तें तिणें म्हटलें ओ अदीक बरें. आमकां पाकां फुटलोली तर ताका ही पाकां मेवली खंय तरी. तुमी सगळीं एक इगोळ सगळें आसन. आतां हांगा ती आसा पळय कितली शांत. आतां पळय तुका पळय कितें जाय तितलें हांगा आसा
पूण बाकीचे आसा ते तुवें सुटावे करूंक जाय. ताचो थाव घेवंक तर फाटलीं 32 वर्सां हांवें सारल्यान लोकांक शिकोवंक कुडी विशीं, आनी ही आसा कूड हांगासर. तुजी कूड जेन्ना बायबल म्हणटा ती कुडीन जेवचें न्हय, म्हणजे तुजी कूड आनी तुजो आत्मो तुजें मन, तुजें इच्छा आनी तुजी भावना. आनी मागीर केदींच तोंड उक्तें कोत्ता मन, इच्छा आनी भावना हाची उर्बा. आतां दुसरी बाजू तुज्यान देवाशी वाडोवं येता की ह्या दोगांयकूय खुरसार आनी तूं स्वताकूच मारून उडयता ताची आशा आनी फुडें पालिना जावन तुज्यान तुका जाय तो व्हडलो बोबाव करूं येता. पूण तरूय आसतना तूं फकत तुजे उर्बे विशीं एक निर्णय घेता. हांव तुजें आयकोचो ना. तूं तुकाच तोकयता. तुका जाय तें कर. तुका तुज्या मनांत येता तें कर. तुजें दीसभर तुजें चुचुरे करूं येता. पूण हांव तुका इगोर्जे वोत्तेली आनी तूं कोणाक आदार दितलो आनी तूं म्हजेर रात चलोवचो ना. तूं म्हजेर हुकूम चलोवचो ना. आमी उर्बेन चलोवंक शिकतलें हांव उर्बेन. आमेन. आतां म्हाका तुमकां कितें सांगो दी जें हांव गोमतीचें म्हूण चिंताली. जेन्ना हांव हांगा सोजमूत करूंक तोजवीत करी हांव चिंताली बरें मोजोन कोणाक सांगात दिवं येता बरोबर घेवन, कित्याक आयजूच दोनपार हांवें हें काडलें. तर हांव चिंता बरें जोडीच्यान कुडीची भुमिका करूं येता तें बरें कोत्तेलें. मागीर हांवें चिंतलें हांव जाणो मेटाच्यान बरी उरोवं येता आनी ताच्यान आत्मो जावं येता आनी तांकां चडूय शिकोवंक पडचें ना. आनी हांवें चिंतलें कॅन्डी तें बरें शांत उर्बा जावं येता. आनी मागीर हांवें चिंतलें बरें एक मिनीट, ही सगळें एकाच मनशाची गोट आनी म्हजे लागीं आसात एक वस्तोरी, एक दादलो, दोगा गोरी मनशां, एक कालो मनीस, हें चलत गाय. आनी मागीर अकस्मात देवान म्हटलें हें सारकें, कित्याक म्हजे थंय तुमी सगळीं एक. आमेन. हें व्हड न्हय. आमेन. तर तुमच्यान वचूं येता. तुमी बरें काम केलां. थँक्यू. आतां तुज्या आत्म्यान आपली शक्ती हारावंक जाता आनी तुजी उर्बेची शक्ती वाडोवंक जाता. तुका सोंपें जावंक शांतीपणान जिवंक तुवें फकत बंद करूंक जाय कुडीचे अंतरेगांक ना म्हणूंक. ताका पिसोवंक दी. ताका जाय तें करूं दी. पूण तुवें विचूंक जाय कितें सारकें तें करूंक. तुवें शांत सोडूंक जाय. आयज राती तूं हांगा निर्णय घे. शांती म्हजी हांवें ती देखल्या. हांव ती आपणायतली. जर कोणाच्यान ती आपणाय येता हांव ती आपणायतली. हांव देवाची भुरगीं. तो म्हज्या हेदेरपणाचो भाग. आयक म्हजें देंवचारा. हांव म्हजो जीव उंचाबोल आनी निनारपणान सोडचो ना आनी दुखेस्त आनी निराशी आनी सगळो वेळ रागाची तेमा करून म्हज्या भावनांक म्हजो विद्वास करूंक दिवचो ना. बरें, हांव मागता देवान म्हाका आदार दिवंक. दाखोवया जॉन 14:27 आनीक एक पावट. हांव कशी तूं मागताय म्हूण देवाक तुका आदार दिवंक. पूण हांवें तुका सांगलां शांतीक लागून माग नाका. गरज तुवें प्रकाशवणी खातीर मागणें करूंक. कशें परी हे शांती तोलूंक आनी बुद्धी मागोवंक, शांती विचून काडूंक. आनीक एक पावटी भोंडो मार पर्वता भोंवतणी निराशी जावन म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. संवसार दिता ते परी हांव तुमकां ती दिना. तुज्या काळजाक त्रास दिनाका ना म्हूण भिरान दाखोयनाका. स्वताक उत्सामोल जावं दिनाका आनी त्रासान पडो नाका. आतां एक वस्त तुवें बंद करूंक जाय म्हणून म्हज्यान कांय करिनेजो. हांव शांतिकायेन आशेता आनी त्या शांतिकायेन जितेली साबार लोकां परी जिवंक. आनी वय हांव तें आवडीता. म्हणजे हांव म्हज्या घोवा भाशेन न्हय. देव शांतीन जल्मलो म्हणजे ताका सोंपें ताची काळजी दिवपाक, कित्याक ताका परवा ना. पूण म्हाका आसा हांव सगल्यांचीच काळजी घेता. म्हाका सोंस म्हणा जेन्ना लोक म्हणटा आयज राती तुका कितें खावंक जाय, म्हाका पडोंक ना. म्हाका पडलां हांव फाल्यां कितें जेवतली ताचेंय चिंतून दवरलां. म्हाका पडलां, म्हाका सगळ्याचें पडलां.
हांवें म्हजे धुवेक पोरूच एक सोबीत पजामा जोडी घेवंक बसलें. ताणें म्हटलें ओ म्हाका पडोंक ना. म्हज्यान कित्यानी घालून न्हिदूं येता. म्हाका पडलां, हांव न्हिदता सगळें सारकें आसोंक जाय, हांव बरें दिसोंक जाय. बरें जावपाच्यो ह्या थोड्या वस्तू विशीं लोक दिना तर, पूण हांव दितां. म्हणटच हांवें ती शांतीची किंमत तोलूंक जाय. आनी म्हाका जाय तुमकां सांगूंक आनी म्हज्या सोतमान जर खंयच्याच मनशान शांती जिवंक शिकोंक जाय, हांव जाणो कित्याक हांव शिकल्या. बरें, जर तूं ह्या वेळार हो प्रोग्राम पळयता आनी गरज तुमकां बुजवणेचो वो शांत जावंक, म्हाका जाय तुवें हो ग्रंथ आयकूंक. जुआंव 14:27. म्हजी शांती तुमकां दिता, जेजून म्हटलें. म्हजी शांती तुमकां दवरता. तुमी जाणत आमकां शांतीक लागून मागणे करची गरज ना. आमचे कडेन ती आदींच आसा, कित्याक जेजून आमकां ती दिल्या. म्हणटच आमचे कडेन शांती आसा, तातूंत आमी चलच्याक मागणे करूंक जाय. वा आमचे कडेन शांती आसा ताची प्रकाशवणी आमी मागूंक जाय. पूण म्हाका दिसता आमी जायतीं जाणां म्हणटात ओ देवा म्हाका शांती दी. पूण ताणें म्हटलां म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. हांव सोत मानता फॉल उर्बेचें जावन आसा शांती आनी पवित्र आत्मा आमचें सवें आसा. तर कित्याक म्हणना म्हाका शांती आसा. घोडयेक तुज्यान त्या दिसाक 25 पावटी म्हणून ते घोडयेक ती तुका प्रकाशवणी जातली. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीताक आदार दिलो म्हणून सांगातात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात. JMNindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूं.